नावेली मतदारसंघात आमचे अंडरग्राउंड केबलिंग खूप वर्षाची जी मागणी आसली कित्याक आमच्या पावसा दिसांनी खुबशे लायटी बी वयताले आनी ते खातीर अंडरग्राउंड केबलिंग हे आमचे लास्ट 6 म्हयन्या पयलीं 89 करोड्साचे टेंडर जाल्लेले आनी तेंच्यांनी मातशें डिले केलें काम सुरू करपाक. त्याच प्रमाणे अंडरग्राउंड गॅस पायपलायन त्याच प्रमाणे आमच्या थोड्या जाग्यांचेर वॉटर सप्लाय पयलींची पायपलायन आसली ती ल्हान आसली. 3 एजन्सी काम करता वॉटर सप्लाय गॅस आनी आमचे अंडरग्राउंड केबलिंग. आतां कितें जालें तेंचें काम सद्या कंप्लीट जावना स्टॉप केला आमी पावस सुरू जाला. गव्हर्मेंटाच्या हेज्या प्रमाणे 15 मे पासून काम बंद आसा डिगींग करपाक मेळना त्या प्रमाणे ते काम बंद आसा. आतां तेंच्यांनी जें कितें काम केलां ते पंचायतींनी खुबशे अशें कितें जालें की पावस जो अंदू बेगीन सुरू जाला आनी आमची हेका जी कितें तेंच्यांनी कामां केल्यां ती असली अशी तेंच्यांनी रिपेर करून दिवपाक जाय. ते 5 कॉन्ट्रॅक्टरांक टेंडर मेळिल्ले कडेन आहा. 5 एजन्सीचें काम सुरू करपाचें आसलेलें तेंची मिटींग घेतलेली आनी लोकांक पावस पडल्यार त्रास जावपाक न्हय कारण ते एकदां ती माती ते फोंड पडलो काय लोकांचे मोटरसायकली भितर वता गाडयो भितर वता. सो हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आनी ते 2 दिसांनी काम सुरू करपाचें आसलेलें पण सडनली पावस पडल्या कारणान तेंचें काम करपाक मेळना. पूण आयज आमी कालच्यान परतून ती काम रिपेर करपाचें सुरू जाल्ले कडेन आसा आनी लोकांनी मातशें कळ सोदचें की हें जें बरें काम लोकां खातीर आमी करता जे फुडल्या 20 वर्सांक सुद्दां लोकांक हेजो खुबसो फायदो जातलो अंडरग्राउंड केबलिंग म्हूण गॅस पायपलायन म्हूण. सो ह्यो ज्यो मेजर प्रॉब्लेम आसले नावेली मतदारसंघात ह्यो म्हाका खूब खोशी दिसता की ते प्रॉब्लेम आयज सॉल्व जाता. पूण लोकांक मातशें पावसान हे टायमार काम सुरू केलें तेजो कॉन्ट्रॅक्टरांची चूक आसा कारण हेंच्यांनी ते जानेवारी बी काम सुरू करूंक जाय आसलें तेंच्यांनी ते लेट सुरू केलां. तरी आसतना हांव जाता तितले एफर्ट्स घालून आसा तशें ते पॅकअप करून ते सगळे दिवपाक हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले कडेन इंजिनियराक सांगले कडेन PWDचे आनी ते काम सुरूय बी जाल्ले कडेन आसा. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार ह्यो कॉन्ट्रॅक्टरान वत जर पडले जाल्यार आपूण तेचे दामोट सुद्दां घालून दिता म्हूण सांगलां. सो लोकांनी मातशें नावेलीकारांनी पंचायतीच्या लोकांनी मातशें कळ सोदचो. जाता तितले बेगीन आमकांय दिसता की लोकांक त्रास जावपाक ना म्हणून पूण आतां पावस पडलो म्हणटकूर कांय तेचेर उपाय ना. आमी जाता तितले तुमकां लोकांक त्रास जावपा जायना म्हणून आमी प्रयत्न करता. लोकांनी मातशें आमकां सपोर्ट करचो कारण आमी बऱ्या कामा खातीर हें काम सुरू केल्या तेजो फुडल्या कितलेशे वर्सां तुमकां फायदो जातलो.